आमी जाण आसलेले की हे सरकार आमकां भितात म्हणून आनी सरकार केन्ना पळय तूं लांब सेशन केलें जाल्यार तांकां आमी फ्लॅट करून सोडलो आमी म्हणल्यार काबार केलो तांकां. आतां तांकां नाका एक्सपोजर जातलें म्हण सगळे तेंगे स्कॅन्डल हो आमचो लास्ट चान्स आशिल्लो. स्कॅन्डल काडपाक तांकां धाडवपाक तांकां आनी दाखोवपाक लोकांक कितको चोरी करतात ते. आतां 3 दिसाचो सेशन जाल्यार सगळे डिपार्टमेंट कितले डिपार्टमेंट तूं पळय सीएमाचे पोर्टफोलियो 2 दिसां करून बजेट डिमांड करून 44 कितें आशिल्ले आमकां कितलो टायम मेळ्ळो उलोवपाक आनी हे सगळे आमचे क्वेश्चनर सगळे 0 वर सगळे जायन मागीर आमकां कितें उलोवपाक मेळटलें ते टायम मेळचना. सरकार सगळी मांडणी काडली असेंब्ली अजेंड करपाक असेंब्ली कटेल करपाक आनी धांवपाक देखून हे लॉस. दीस इज नॉट डेमोक्रेटीक. दीस इज ओन्ली एक टॅक्निकॅलिटी करपाक 6 म्हयन्यान ती आपयली म्हूण कित्याक मार्चान जाल्ली प्लस 6 सप्टेंबर 6 म्हयने जाता. ते टॅक्निकल करपाक 6 म्हयने केले म्हूण दाखोवपाक हे सेशन म्हूण बरें. इट इज नॉट रियली अ सेशन अकॉर्डिंग टू मी. इट इज गोइंग टू बी अ मॉकरी. आनी थिंगाय पळय तूं जात तेन्ना आमगेले टायम हें कट कोतले उलोवपाक दिसना आनी प्रश्न अलाव करचना. सो दीस इज गोइंग टू बी अ सॅड स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज टायम. तुमी जाणात केन्ना काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना इवन वेन BJP वॉज इन ऑपोजिशन प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना कितले दिसाचें सेशन बोल्डली घेतालो आनी ही इज टू फेस द ऑपोजिशन. एवरी चीफ मिनिस्टर ऑफ द काँग्रेस इज टू फेस द ऑपोजिशन. नो वन गॉट स्कॅर्ड. नॉट लायक दीस कावर्ड्स शेपडी घालून पांया मोदयान धांवन हे कसले सरकार कित्याक आमी काडले सगळे डॉक्युमेंट कितले स्कॅम आहात ते आनी कोटींनी पयशे स्पेंड केले ते हांव म्हणटा खाले म्हूण. सो हे आमी कोतले म्हणून हे सरकार दिला आनी फकत 3 दिसाचे. हांवें सांगलेले 2 दिसां जातले म्हणून आतां 3 दिसां जाले. Last time when it has been curtailed because of elections, they said that the next election will be longer, so they told they will get time to discuss and put their points. So, but now it has been seen that only 3 days. तुवें चोयलां केन्ना असेंब्ली पोस्टपोन जाता तेन्ना सद्दां प्रॉमीस करतात तर नेक्स्ट टायम जातलें म्हण. नेक्स्ट टायम म्हणल्यार केन्ना नेक्स्ट असेंब्ली म्हणल्यार इलेक्शन जातली. अनलेस दे गो होम यू वोंट हॅव रियल गुड सेशन because people send us to the assembly to speak on their behalf. Today तूं पळय असेंब्लीन गेल्यार रुलींग आमदार कितले उलयतात. रुलींग आमदार हिशोब काडटात. ही फायल क्लियर जाली ना हो रस्तो जालो ना हे आमगे प्रॉब्लम जाला ही फायल क्लियर जाली ना म्हणून कित्याक ते रडटात. ते गेले डेवलपमेंट करपाक ते रुलींग पक्षाक आसात. हांवें लास्ट टायम तूं पळय बजेट आसलो तेन्ना हांवें सीएमाक विचारलां ऑपोजिशन कित्याक उलयतात. ऑपोजिशन आहात ते म्हणल्यार ऑपोजिशन मिन्स रुलींग कित्याक उलयतात. दे शूड बी हॅपी. दे शूड नॉट टॉक. वी आर इन ऑपोजिशन. वी शूड टॉक. आमकां टायम दिवपाक जाय उलोवपाक. सो दीस इज द गेम वॉट वील हॅपन. आनी पळय तूं दीस इज फायनली अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. Will government be able to tackle in 3 days? चोय तूं पळय केन्ना सरकारान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एक आश्वासन दिलां वी वील लूक इन टू इट एक्शन वील बी टेकन. हॅज एनीथींग हॅपन? नथींग. सो सिम्पली वी डोंट वॉन्ट देर टू गो एंड गेट प्रॉमिसीस एंड एंड अप विथ लायज. वी वॉन्ट एक्शन मीन्स वी वील फ्लोर यू. We will expose you and that's the time they will come down. Look what happened in this NEET exam controversy. The Gen Z got up, exposed the government and finally the central minister had to resign.